ऑल्टरनेटिव्ह कन्सिडर करचे. लोकांची जमीन हडप करपाक अशी सारखे छाती फुडें करून वचची न्ही. आमी ते अलाव करचे ना. हे सरकारान तकलेन दवरचें. खरंच गरज आहा IITची? ना म्हाका ताजेर विचार करूंक जाय न्ही. IIT येवन कितें गोंयाक फायदो जातलो हें सरकारान कन्विन्स करपाक जाय. चवथो गांव हो. हाजे पयलीं 3 गांवांनी ओपोज केले आनी सरकारान थंय IIT अनावन्स करून मागीर यू टर्न मारला. हाजो अर्थ कितें की गांव जर स्ट्रॉंग आहा जाल्यार सरकार फाटल्यान सरता. सो गांवांत स्ट्रॉंग जावपाची गरज आहा. आनी टार्गेट करूंक जाय BJPक. एकूच पक्ष जमनी हडप करूंक भोंवता म्हणून. गांवाच्यो जमनी ज्यो गोंयच्यो जमनी आहा स्थानीक मनशाच्यो मूळ गोंयकाराच्यो ह्यो जमनी खावपाक फक्त हो पक्ष फुडें सरता म्हणून हें क्लियर धरूंक जाय. आनी BJPच्या आमदाराक उडोवंक जाय. तो कोणूय आसूं आमदार असो लिपून भितर रावंक शकना. BJPच्या आमदारांक फुडले खेपे उडोवपाक फुडें सरूंकूच जाय. तुमी म्हणटाले हांव राजकारण करपाक येता. हांव राजकारणीच. हांव राजकारण उरोवंकूच जाय. आनी हें सगळें राजकारणूच. ते सरकार पक्षान आहा तांचे कडेन नंबर आहा म्हणून तांची दादागिरी चलता. जर ते 21 आनी 20 आशिल्ले पयलीं ते निवडून कितले आयले 20 जाण आयिल्ले. 20 जर आशिल्ले तुजे जमनी घेताले ते मागीर ताणें हांकां रातचे भाड्याचे बैल विकते घेतल्या आनी हांकां तांचे कुस्तार तुमची जमीन खावपाक फुडें धरल्या. बंद आशिल्ले प्रोजेक्ट सध्या गव्हर्नमेंट चालू करपाचो प्रयत्न करिना पूण IITचो विरोध करता लोक तो वाडपाक प्रयत्न करता. कारण कितें? ना कारण इतलेंच की सरकाराचें ऑब्सेशन. सरकाराची अभ्यास सारको ना हाजेर. मुखेलमंत्री म्हणटा की नॅशनल इंट्रस्ट म्हणून जो उलयता पळय नॅशनल इंट्रस्ट आनी हिडन हँड ही 2 उतरां ते आतां काडपाक लागले ह्या दिसांनी. हिडन हँड म्हळ्यार कितें कोण तरी फाटल्यान तांकां गांवकारांक गांवाच्या लोकांक फुसलायता. आमी कोण फुसलायना. हे लोक कोण खंयचे भायले हे सगळे गांवचेच मरे. गांवचो लोकप्रतिनिधी लिपला ही परिस्थिती आहा. सो हिडन हँड काय ना. गांवचे ओन हँड्स आहा तांकां. आनी नॅशनल इंट्रस्ट कितें? वॉट इज द नॅशनल इंट्रस्ट? मेळावले नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो. कोटाळले मळकर्ण्या नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो. लोलयां काणकोण नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो. सो नॅशनल इंट्रस्ट फक्त कोडारूच कसो आयलो हे मुखेलमंत्र्यान सांगचें पडटलें. कित्याक उतर नॅशनल इंट्रस्ट म्हणटा ताणें वापरलो. हांव सारको स्पेसिफीक ताजे उतराचेर धरून तुमकां सांगता की सरकारान पयलीं कसलोच अभ्यास करूंक ना. IIT कित्याक येवंक जाय म्हणटा. मनोहर पर्रीकार IIT नाशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकाराक दिसतालें बरें आहा कित्याक तो IIT आशिल्लो म्हणून. आतां तो काय ना न्ही. आनी मनोहर पर्रीकाराक खूब गोश्टी दिसताल्यो त्यो हे सरकाराक दिसना. उलटें दिसता. तो म्हणटालो कोळसो नाका. तो म्हणटालो डबल ट्रॅकिंग नाका. हांकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणटा हे. आनी हे म्हणटा कोळसो जाय खाया आनी मरा म्हणून गोंयकार. सो अशें पर्रीकाराच्या मोगान IIT जर हाडटा जाल्यार पर्रीकार गेलो. आतां IIT हाडपाची गरज ना. अशें कोणें फोर्स करूं. दिगंबर कामत म्हणटा IIT आयसेट म्हणटा आनी कुंकळे NIT येयला ताचो फायदो जालो म्हणटा. दिगंबर कामतीन कितें आहा दिगंबर कामतीन कितें उलोवप केन्ना ते तुज्यान आनी म्हज्यान डिसायड करूंक जाय. ते ताका ताजें कनेक्शन आहा आनी तो ताका कशें बरें पडटा तें तो सांगता. आनी तो अशें म्हणटा की हें आपल्या तोंडांतल्यान येता अशें न्ही. हे देवान आपले कडच्यान तोंडान काडला म्हणून सांगता. अश्यो जेन्ना काणयो लोकांक सांगूंक लागतात तेन्ना गोंय कितलें अकलेक पावलां तें आमकां दिश्टी पडटा. पळय लोकप्रतिनिधी तो पसून असो सारको खडेगांत इतल्या वर्सां जिखून आयिल्लो मनीस मुखेलमंत्री तो अशें जेन्ना उलोवंक लागता तेन्ना गोंय खंय पावलां तें तुमी कॅल्क्युलेशन काडूं येता. कुंकळे NIT जाल्यार खरीच फायदो जाला गोंयकार. कितें जाला NITचे रे. NITन खंय गोंयकार आहा रे. सोदचो पडटा थंय हें घेवन मायक्रोस्कोपान. आमी पयर हें काडलां मरे जॉब लिस्ट काडलां. मुखेलमंत्र्याचो भावजी जो आहा पळय ताका पसून सांग विचार तूं. तो म्हणटलो कांय फायदो जालो ना म्हणून. कोण ना थंय गोंयकार. खंय NIT कोण आहा. सो प्रोजेक्ट खंयचोय हाडटा तातूंत स्थानीक मनशाक जर फायदो ना जाल्यार त्या मनशान कित्याक अलाव करप तो प्रोजेक्ट. खंयच्याय प्रोजेक्टान स्थानीक मनशाचो इन्वॉल्वमेंट हाडूं येता मरे. फोर्स करूं येता इन्वॉल्वमेंट. हांवें तो येतें ऑर्गेनीक फार्मींग सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणटा कोडार जे इंडो इज्रायल प्रोजेक्ट म्हणटा तो इनिशिएट करपी हांव. तातूंत कंडिशन आशिल्लें की स्थानीक लोकांक अशी नोकरी दिवंक जाय. तो कंपाऊंड वॉल आहा तो तांकां बांदूंक दिवंक जाय. हे सगळे कंडिशन हांव तुका दाखयता जाल्यार आमी जें कितें सायन मारला तें. पूण तशें कांय जावंक ना. आतां जावंक ना जाल्यार तुमचो सरकार तुमी निवडून दिला त्या लोकांक. चूक तुमची. ह्या वाठारांत आमचे ह्या दिसांनी जवळ जवळ 10-15 दिसांक येवप वचप चालूच जाल्लें आसा. जेवण ना खाण ना सगळें आमचे हांगासर वाऱ्यारूच सोडलेल्या भाशेन पद्दतीन आसा. काम धंदो कांय ना. तर कित्याक
तर आमकां गेल्ल्या 15 दिसांक अशें कळोन येयलें की एक हांगासर एक IIT म्हणजे 4थी पयलींच्यान हो प्रपोजल येयल्लो आसा ते हांगा एक IIT जाता आनी ते IIT खातीर जो पळय हांगासरलो गांव जो पळय तेंच्यांनी नेमलेलो आसा तो गांव सगळो एग्रीकल्चर आसा. ज्या जाग्यार भाट आसा, कुळागर आसा, शेतां आसा आनी त्या शिवाय पावसाचें पीक जें पळय आसा न्ही ते आमचे हांगासरले गांवचे जे भाव आसा ते दोंगरार पीक घेता आनी ते पिका पासून तेंचे घराचे जे पळय रोजी रोटीचो जो पळय कितें व्यवहार आसा तो त्या हेजे वयल्यान चलता. आज ह्या जाग्यार जर तर ती IIT येयली जाल्यार आयज हेंचे सगळें जे पळय कितें कमोवपाचें साधन आसा ते नश्ट जातलें आनी ते नश्ट जावचें न्ही आनी आमचे जे पळय वयल्या वाटेन जे पळय रान आसा ताका देखून गोव्या रेड्याचो इतर रानटी जनावरांचो वावर आसा. परत पक्षी आसा हांगासर वेगळे वेगळे तरेचे पक्षी येवन हांगासर आपलो सर्रास मुक्त अशें भोंवतात. कित्याक आयज अशें वातावरण ह्या वाठारांत जो पळय आसा अशें वातावरण खंयच सिटीन पळोवंक मेळना आनी असो गांव हो आतां जो पळय गव्हर्मेंटान जो पळय सोदून काडलेलो आसा IIT करपा खातीर हो चुकीचो आसा आनी ह्या चुकीच्या खातीर आमचे सगळे भाव जे पळय आसा न्ही आज जीव तोडून आपलें काम सोडून ह्या वाठाराक विरोध करपा खातीर तयार जाल्ले आसा. त्या खातीर ते स्वताचे तान भूक विसरून गेल्ले आसा. तांकां झट झेम पडना, तांकां न्हीद पडना म्हणटा जाली, तांकां भूक लागना. कित्याक आयज तांच्या जाणटेल्यांनी जे कितें तयार केल्लें आसा ते खंय तरी तेंचें वयतलें म्हणजे कायमचे पिळगेंतल्यान वयतलें आनी तेंच्या हातीन उरतलो तो कितें कांयच उरचें ना. सरकार म्हणटा तांकां नोकऱ्यो दितल्यो किंवा त्यांचो जाग्या बद्दल तांकां पयशे दितले पूण ही आश्वासनां आसा ती हवेतूच विरलेली आसा. कित्याक आयज हेच्या पयलीं गव्हर्मेंटान कितलेशेच प्रोजेक्ट हाडले त्या प्रोजेक्टाचेर आमचे गांवचे लोक कितले कामाक आसा हे आमचो स्थानीक आमदार आसा हेणेंनी सांगूंक जाय आशिल्लें. आयज स्थानीक आमचो आमदार आयज मंत्री आसा पूण आयज वेगळे वेगळे वाठारांतले आयज तुगेले राजकारणी म्हूण लोकांक प्रोटेस्ट करपी तुगेले आमचे एक्टिविस्ट म्हूण किंवा बिझनेसमॅन म्हूण अशे वेगळे वेगळे वाठारांतले आमचे सैम सांबाळून दवरपी वेगळे तरेचे जे पळय लोक आसात गांव बाबा वाचयात अशें म्हणून सांगपाक हांकां प्रोटेस्ट करपाक हांगासर येयल्ले आसा. आयज लाखो लोक हांगासर येवन गेले जणू काही हांगा एक जात्राच आसा अशा पद्दतींतल्या लोकांक दिसता. तेन्ना हो वाठारांतलो जो पळय प्रोजेक्ट आसा हे गांव भावांनी खंयच्या तरेन पद्दतीन तो वयचो अशें तेंच्या मनांतल्यान अपेक्षा आसा आनी सरकारान ही अपेक्षा तेंची हवेत विरगळोवन दवरची न्ही. कित्याक हो प्रोजेक्ट आसा तो खंयच्या तरी दुसऱ्या जाग्यार व्हरचो. स्थानीक आमदार जो आसा ताका क्वॉर्टराचे वतीन जेन्ना आमी पयली मिटींग घेतलेली तेन्ना आमी थंय अशें ठरयल्लें की त्या आमच्या सुभाष शिरोडकर जो आसा जो आमचो स्थानीक मिनिस्टर आसा आमदार मंत्री आसा ताका वचोन ते दितले म्हणून आनी तेज्या प्रमाणे ते तेंच्यांनी दिल्लें आसा. अजून पर्यंत आमदाराचो रिप्लाय तुमकां कितें येयला असो कितें सांगला तेणी कितें तुमकां? पळय जे वेळार ते गेले आमचे जे कोटारचे भाव जे गेले आनी त्या वेळार तेंच्यांनी सांगलें की आमकां IIT प्रकल्पाक विरोध आसा. तेन्ना सुभाष शिरोडकरान तांकां सांगलें की हे जे आसा हे सगळें CMA कडेन आसा आपल्या कडेन कांय ना आनी तेजे प्रमाणे शुक्रार किंवा शेनवार तेणे ताका अपॉयंटमेंट दितलो अशें सांगलेलें पूण अजून पर्यंत तेणी ताका अपॉयंटमेंट दिल्लो ना. आमी हांगा लोकप्रतिनिधी आमच्या हांगा निवडून दिल्ले आसा ते कितें करपाक दिल्या? लोकल हांगा पंच आसा काय ना? सरपंच आसा. सरपंचान आनी पंचायत जे पंच मंडळ आसा पंचायत मंडळ जे आसा तेंचें काम न्हय हें आमचें काम. आमी जर फाल्यां जर CMAच्या बंगल्यार गेले जाल्यार CM आमकां घेतलो भितर? कोणा कडेन दिवपाचें? CMA कडेन अपॉयंटमेंट कोणी घेवपाचो? जे लोकप्रतिनिधी आसा पळय न्हू तेंच्यांनी घेवप काय आमी घेवप? तशेंच एक प्रश्न आहा तुमी म्हणटा लोकप्रतिनिधी तुमच्या हांगासर घेवप पंच आनी सरपंचा कडेन तुमी पंचायतीन वचोन लेटर मेमोरंडम ताका दिल्ले लेटर तुमी अशें आमकां CMA कडेन मेळपा जाय काय अशें कितें लेटर तुमी ताका दिल्लें? CMAक सरपंच जे त्या वेळार मिनिस्टरा कडेन वयता पळय मिनिस्टर व्हड काय सरपंच व्हड? सरपंच व्हड काय मिनिस्टर व्हड? जे त्या वेळार मिनिस्टराक आमी लेटर दिलें ते त्या वेळार जर तो आयकना जाल्यार सरपंचाक कशें आयकतलो? आतां आमी स्पेशल ग्रामसभा घेवची म्हणून ताका ऑलरेडी सायनी मारून दिल्ली आसा. तुमकां ग्रामसभा घेता म्हणून सांगला तेणी कितें डेट फिक्स केल्या अशी तुमची ग्रामसभा घेता? अजून तरी कांयच कळना. जे वेळार नोटीस येतली तेन्ना आमकां कळटलें न्हू आवट जातली पेपराचेर त्या वेळार आमकां कळटलें तोपर्यंत आमी कांय समज शकना. पंचायत मंडळ जें आसा हे पंचायत मंडळ जें कितें ठरयता ते अजून आमकां तरी कांय खबर ना. आयताराक जर तांकां आसा 28 ते घेवपाक शकता. एक्चुअली कशें आसा पंचायतीक रायट आसा सरपंच पंचायत मंडळ जें आसा एका रायट आसा 3 दिसा भितर ते घेवपाक शकता नाल्यार तांकां दिसूय आसता म्हयन्याचो टायमींग आसता ते तांकां जाय तशें घेवपाक शकता. पूण लोकांक जर गरज आसा
जो आमचो लोकल पंच आसा हेणी ताका डिमांड करपाक जाय की बाबा हो प्रकल्प आसा हांगा येयल्लो आसा 700-800 लोकांनी तुमकां सायनी दिल्ल्यो आसा तेन्ना तुमी हेजेर स्पेशल ग्रामसभा आपयची. हे काम कोणाचें? लोकल पंचाचें, पंचायत मंडळाचें. जेदे वेळार इतल्यो सायनी येता तेदे वेळार तेंच्यांनी तांकां डिमांड करपाक जाय आशिल्लो. जेदे वेळार पयर फोर्टनायट मिटींग जाली तेदे वेळार मिटींग घेवची. हे कोणाचें काम? आमचें काम न्ही. आमी वचोन पंचायती सांगूंक शकना. फोर्टनायट मिटींगेक आमकां बसपाचो रायट आसा पूण आमी ते मिटींगेक कांय उलोवंक शकना. ते डिसिजन कोणी घेवपाचें? शेवटी तेंच्यांनीच घेवपाचें. दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना